आयज दोन्ही पार्टी आशिल्ल्यो आमचो एडवोकेट आशिल्लो आमी आशिल्ले आनी ऑर्डर जाल्या आनी ऑर्डर बरी जाल्या आमच्या फावरान जाल्ली आसा. ती ऑर्डर अशी म्हणटा की जे पळय 21 तांच्यांनी पळय मिटींग घेतलेली आनी ऑनलायन मिटींग घेतलेली ती सगळी सारकी ना आनी ती ताजी भायर मारल्या. ती भायर मारल्या मागीर ताज्या नंतर 23 सप्टेंबरान जी पळय ऑर्डर जाल्या तांच्यांनी AGM घेतलेली. ती AGMान तांच्यांनी एमेंडमेंट जे पळय कितें केल्ले तेवूय सेट असायड जाल्या भायर मारल्या आनी ते भायर मारल्या कारणान तांची इल्लिगल म्हणून कमिटी डिक्लेअर जाल्या. सो हो आज आमकां ऑर्डर अशी मेळ्ळा. चॅलेंज करतले काय ना करतले इल्लिगल जे आसा पळय अनकॉन्स्टिट्युशनल ते चॅलेंज करून कितें करतले. जजाक कितें म्हणून सांगतले की ते इल्लिगल आहा ते सारकें कर म्हणून सारकी ऑर्डर दिवना म्हणून अशें जावंक शकना. आसपाचो खेळ जातलो आनी अमेंडमेंटूच इल्लीगल एमेंडमेंट इल्लिगल जेन्ना एमेंडमेंट इल्लिगल ही कमिटी जी आसा ती 5 वर्सांची आसली. एमेंडमेंट हे 5 वर्सां म्हणून केल्ले. आमची आसा ओरिजिनल कितें 3 वर्सां. जर ते एमेंडमेंटूच जर सारकें ना जाल्यार ही कमिटी आनी उरली खंयची तीवूय भायर पडली.